नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. नारी शक्ती वंदन विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल भाजपा महिला मोर्चा वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो भाजपा मुख्यालयांत मोठो येवकार जालो. लोकसभा आनी राज्यसभेच्यो साबार बायलां खासदार तशेंच पदाधिकारी मुख्यालयांत हजारांनी संख्येन हाजीर आशिल्ले. ह्या विधेयकाची फाटल्या कितल्याशाच दशकांपासून महिला वाट पळयतालो ते विधेयक दोनूय सदनांनी भव्य मतांनी पारीत जालां अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है. जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है. ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है. ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है. महिला आरक्षण विधेयक हो सामान्य कायदो नसून देशाचे भवितव्य येता त्या काळांत बदलतलो. भारताच्या अमृत काळात हे विधेयक देशाक विकसित भारताच्या दिकेन व्हरतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं. नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है. ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है. ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतल्या भारत मंडपम सुवातीचेर G20 शिखर संमेलनात काम केल्ल्या पंगडाकडेन भासाभास करतले. शिखर संमेलन जैतिवंत करपाक वांटेकार जाल्ले सुमार 3000 लोक प्रधानमंत्र्यांकडेन भासाभास करतले. ह्या लोकांनी शिखर संमेलनाची आंखणी करून मुळाव्या स्तरावयल्यान काम करून शिखर संमेलन जैतिवंत केल्ले. प्रधानमंत्री आज ह्या लोकांक संबोधित करतले. रातच्या जेवणाची व्यवस्था तांचे खातीर ह्या मंडपात केल्या. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी महिला आरक्षण विधेयक पारीत जाल्ल्या बद्दल खोशी उक्तायल्या. तांणी म्हळां, भारतीय जनता पक्ष हो असो एकूच पक्ष आसा ज्या पक्षान देशांतल्या बायलांक 31% आरक्षण दिलां. ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 33% आरक्षण केंद्र स्तर के समिति से लेकर के बूथ स्तर के समिति तक महिलाओं को आरक्षण देने में अकेली और पहली पार्टी है. यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए. यह निर्णय मातृशक्ति को जितनी शक्ति देगा वो भारत की तस्वीर और तकदीर को और दृष्टि और दिशा को बदलने में बहुत बड़ा कारगर कदम होगा. नारी शक्ती वंदन विधेयक संसदेन मान्य जाले उपरांत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दूरदर्शना सयत उलयतना खोस उक्तायली. ह्या वेळार विरोधी पक्ष काँग्रेसीन OBC मुद्दो उबारून धरिल्ल्या विशीं प्रश्नाची जाप दितना काँग्रेस पक्षान मंडल विधेयकाक विरोध केल्लो, जाती आदाराचेर जावपी जनगणनेचोय विरोध केल्लो. पूण आतां विरोधी पक्षान येना फुडें तांकां मागासलेल्या वर्गां विशीं हिस्पा भायर आपुलकी दिसपाक लागल्या अशी प्रतिक्रिया मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी उक्तायली. देश की मूड बन चुका है, ये देश की मिजाज बन चुका है. देश अभी पीछे जाने के मूड में नहीं है.
ये देश की अपेक्षा जब बन जाती है, मूड जब बन जाती है, वो सत्ताधारी दल हो या विपक्षी दल हो, उस हिसाब से चलना पड़ता है। नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित इसकी एक शुभ लक्षण है। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरे सरकार समाज के वंचित वर्गों के लिए ही समर्पित रहेगा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहेगा। आज ये जो सारे कार्यक्रम हो रहा है, मैं मानता हूं आजादी की 75-76 साल हो गया, सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पहल क्रियान्वयन में मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भारत की प्रजातंत्र के लिए, भारत के विकास के लिए ये स्वर्णिम क्षण है। सर्वोच्च न्यायालयान सनातन धर्माचेर विवादीत भाषण केल्ल्या खातीर तामिळनाडू सरकारांतले मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन हांकां नोटीस जारी केल्या। उदयनिधी स्टॅलिन आनी ए राजा हांच्या आड न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली। उदयनिधी स्टॅलिन हाणें सनातन धर्माचें समीकरण डेंग्यू आनी मलेरिया कडेन करून तांचो समूळ नाश करतात तशेंच सनातन धर्माचोय करपाक जाय अशें विवादीत विधान केल्लें। ते खातीर ताका सर्वोच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या। ह्या खटल्याक हेट स्पीचाचेर दुसऱ्या याचिका बरोबर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली। सर्वोच्च न्यायालयान फोगा संबंदात एक म्हत्वाचो निर्णय घेतना बेरियम हे रसायन फोगांत वापरपाक सक्त मनाय केल्या। तशेंच जॉयंट क्रॅकर्साचे निर्माण आनी वापराचेरूय सर्वोच्च न्यायालयान बंदी घातल्या। दिल्लीत फोगाचेर सध्या बंदी आसा, ताचेर कांयच बदल करिनासतना ही बंदी तशीच न्यायालयान लागू दवरल्या। ज्या जाग्यांचेर फोग वापरपाक पुरायपणान बंदी ना, थंय फक्त ग्रीन क्रॅकर्सांचो वापर जावचो असो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान आज दिला। नोयडांत आयोजित यूपी आंतरराष्ट्रीय वेपार मेळाव्याचो आज दुसरो दीस। ह्या मेळाव्यांत देशभरातले सुमार 2000 उत्पादक आनी 300 ब्रँड भाग घेतात। ह्या साबार उत्पादकां खातीर वेगवेगळ्या हॉलांनी स्टॉल उबारल्यात। सरकारान देशभरातल्या वेगवेगळ्या वेपाऱ्यांक ह्या मेळाव्यांत वांटेकार जावचे खातीर आमंत्रण दिल्लें। ह्या मेळाव्याच्या माध्यमांतल्यान देशांत तयार जाल्लीं वेगवेगळीं उत्पादनां फक्त थळाव्या बाजारांतूच न्हय जाल्यार देश विदेशांतल्या बाजारांनी पावोवपाची मोख सरकारान दवरल्या। भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगतच्या एक दिसाच्या 3 खेळां माळेंतलो पयलो खेळ आज पंजाब क्रिकेट असोसिएशनाच्या खेळां मैदानाचेर सुरू जालो। भारतान कुरू बावलो जिखून पयलीं गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। निमणी खबर हातांत आयिल्ली तेन्ना ऑस्ट्रेलिया पंगडान 35.4 ओव्हरींनी 4 गडे वगडावन 166 धांवड्यो केल्ल्यो। सध्या पावसाक लागून खेळांत व्यत्यय आयला। 19व्या एशियाई फुटबॉल खेळांत भारतीय फुटबॉल पंगडान बांगलादेशाक 1-0 गोलांनी हरयलो। सुनील शेत्रीन हो जैतिवंत गोल केलो। 85व्या मिनटाक पेनल्टीचेर गोल करून ताणें भारताक जैत मेळोवन दिलें। पयलो हाफ गोल रहीत गेलो आनी दुसऱ्या हाफान हो निर्णायक गोल जालो। आतां भारताक नॉकआउट स्टेजींत सुवात मेळ्ळ्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे ट्विटर हँडल, फेसबूक पेज आनी डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 122 फॉलो करात। तशेंच आमच्या खबरापत्रांचे थेट प्रसारण यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज पणजीचेर तुमी पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।